दिवचल शारांत बिबट्याच्या वावराक लागून थळाव्यांमदीं हुस्को पातळ्ळा। बिबट्याक धरपाक राना खात्यान पांद्रो लायला। ह्या बिबट्याचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी आसा। 1.5 म्हयन्या फाटीं दिवचलच्या कातरवाडो वाठारांत धुमशणां घालपी बिबट्याक राना खात्याक धरपाक येस आयिल्ले। आतां परतून एक फावट दिवचले बिबट्याचो वावर सुरू जाला। दिवचले शांतादुर्गेच्या मठा फाटल्यान खंय हो बिबटो दिश्टी पडटा। राना खात्यान हे बिबट्याक धरपाक पांद्रो लायला। मठ आसा पळय आमचो शांतादुर्गेचो प्रदोष आमोणकाचे थंयसर तेज्या फाटल्यान जवळ जवळ सकाळी 5:15 सुमार तेका अशे कुत्रे भोगूंक लागले की वयर बिबटो आसा आनी कुत्रे भोगताले हे म्हणजे आतां 5:15 ते लोकां खातीर एक डेंजर कशें। केन्नाची गजाल ही 3 दिसां पयलींची गजाल। ही 1 2 3 दिसां पयलींची गजाल। तेन्ना हांव सकाळी शॉपार म्हाज्या येतालो तेन्ना थंयसर पळयलें आनी वयले हांवें घरा कडेन मिसेजीक सांगलें की अशें आसा म्हणून तूं सकाळचे योगाक वयताना मातशें सांबाळून कर जेवटे कित्याक थंय म्हटल्यार वयर बिबटो आसा। पण आतां थंयसर एक पिंजरो बसयला फॉरेस्टान मागीर अजून थंय पडोंक नासता भितर हय थंय आसा मुद्दे वचून थंयसून तरी येतात आनी कुत्रे हांगा ते भरपूर जाल्यात न्हू त्या कुत्र्यांक लागून ते सकयल झरता। गांवगिऱ्या वाठारांनी बिबट्यांची दहशत वाडिल्ली आसतनाच आता बिबटे शारांतय घुसपाक लागल्यात। 1.5 म्हयन्या पयलीं दिवचलच्या कातरवाडो वाठारांत एका बिबट्यान धुमशाणां घातिल्ली। उपरांत ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस मेळ्ळें। आता तर दिवचलच्या मुख्य शारा कडेन एक बिबटो भोंवता अशें कळटा। दिवचलच्या मार्केटा पासून सादारण 150 ते 200 मिटर अंतराचेर श्री भितरली पेठेंतल्या श्री शांतादुर्गा देवीच्या मठा फाटले वाटेन आनी अवचित वाड्याच्या लागीं हो बिबटो भोंवता अशें कळटा। भर लोकवस्तीत हो बिबटो भोंवतना कांय जाणांचे नदरेक पडला अशी म्हायती मेळ्ळ्या। ह्या बिबट्यान वाठारांत धुमशाणां घालतना कांय सुण्यांकूय फस्त केल्यात अशें कळटा। भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवता म्हणटकीच थंयसरल्या लोकांचेर आकांत आयला। लोक सामके भयभीत जाल्ले आसा। ह्या बिबट्याक बेगीन धरचो आनी आमकां भयमुक्त करचे अशी लोकांची मागणी आसा। मजगती भर लोकवस्तीत बिबटो भोंवता ह्या प्रकाराची रान खात्यान दखल घेतना अवचित वाड्याचेर आशिल्ल्या कपेला कडेन एक पिंजरो लायला। 2 दीस जालो हो पिंजरो लायला पूण अजून तरी ह्या पिंजऱ्या कडेन बिबटो येवंक ना अशी म्हायती मेळ्ळ्या। आता पळोवचें पडटलें बिबटो केन्ना एकदाचो पिंजऱ्यांत अडकता आनी लोकांक थाकाय मेळटा ती। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।